Manańtlo dziwo zalo soy soy, Manańtlo Jesus zalo soy soy, Manańtlo dziwo zalo soy soy, Manańtlo Jesus zalo soy soy. Sorpodweda rocznara, Koili koso fornaso, Koranchadorum sai, Jivitacha golnara, Dolirguna molnaso, Koranchadorum sai. Manańtlo dziwo zalo soy soy, Manańtlo Jesus zalo soy soy, Manańtlo dziwo zalo soy soy, Manańtlo Jesus zalo soy soy. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी माई मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटीन आयची मिसाची भेट आमी भेटयता देवाक दिन वाचून गॅविन नोनीस आपल्या जल्माच्या दिसाक देवाक दिन वाचून ही भेट भेटयता दुसरें इंतेसांव देवाक दिन वाचून एलिसिया पेरेरा आपल्या जल्माच्या दिसाक ही मिसाची भेट भेटयता देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक आनी तांचो फुडार साकार करूंक हे भेटेंत आमी मागुया. आयज बावार्थ्याची ड्युटी पेटयता रेजिना मुंदी, पायस आल्फोन्सो आनी फामील, बिहायंड एनएसडी डॅनी पेरेरा आनी फामील ह्या कुटुंबाचेर सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. आयज तावन आमी पास्कांचो आशिर्वाद गोराब्यांचेर सुरू करता. आयच्या दिसाक सान बार्तोलोमेव समुदाय होली क्रॉस, सेंट इग्नेशियस de Loyola एलिगांजा, मारी मॅगदलेन ग्रीन व्हॅली आनी होली क्रॉस समुदाय आसोय दोंगरी हांगा कुटुंबांचेर आशिर्वाद जातलो. तांचेर सगल्यांचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक आमी मागुया. ह्या आख्या सुमानान खेरीत भाशेन आमी देवाचे नितीक भाव भयणीनो उलो मारुया. आमच्या गोंयचे जमनीचेर आनी गोंयच्या लोकांचेर जी ओनीत चल्लेली आसा ती नितीक पावय म्हूण देवा लागीं आमी खोतखोत्यान प्रार्थुया. आमच्या सरकाराक फावो तितली जाणवाय हें सगळें हाताळूंक दी म्हूण देवा लागीं मागुया. आनी हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन बोकोरूंची कोण बरी नात, सर्जरी करतात, आपणा पासत मागूंक लायला, तांचे पासत आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पोत तुमचे सव्या आसूं हे पवित्र रितीन फावो ते पुरी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो देव जाणून सांगता, मनान चिंतून गणान विचारून वायट दारांनी घोडे सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो भोव व्हड अपराध. हे पासत बेगीन सदांच सांकवार मारली सगळ्या देवतां आनी भक्तां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपदवेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत को, सोम्या काकूत को, क्रिस्ता काकूत को, क्रिस्ता काकूत को, सोम्या काकूत को, सोम्या काकूत को. महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सोरपदवेदार देवा बापाक आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता, तुज्या तर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता, सोम्या देवा देवाचे शेळये, तूं संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकूट कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता
eklos tu pavitr, eklos tu ईश्वर, eklos tu परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. देवा, आमच्या तारका पवित्र स्नाना वरवीं मनशांक नवो जोन दिवन आमचें क्रिस्ती कुटुंब तूं वाडयत आसाय आनी पास परबीच्या समारंभांत आम्हा समेस्तांक तुज्या जिवान ओदीक भरताय. असो तुजो मोग तूं आमकां बाबार्थान साकूंक दिताय. ह्या बाबार्था प्रमाणे चलूंक आनी तुजें देवीक मोगाचें जिवीत आमचे भितर जतनाय सांबाळूंक आमकां फावो कर. ह्या आमी मागता आमच्या सुमेच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेतान राजवत चलयता सासनांच्या सासनांक. आमेन. दोर्नदूताच्या इतिहासा वेले वाचप. 50व्या दिसाचे पोरबे सोम्यार पेद्रून दोर्नदूताच्या इतिहासा वेले वाचप. पेद्रू इकरा बरोबर उबो रावलो आनी व्हडल्यान असो उलयलो, जुदेवानो आनी जेरुसलेमांत वस्तेक आसलेल्यानो हें जाणो जायात आनी हांव सांगता ताका चीट दियात. देवान तुमचे मोदें नाझरेतचो जेजू आपणाक मानवलोलो मनीस म्हूण दाखयलो. तो तुमचे मोदें आसलो तेन्ना ताचे उद्देशी देवान उत्सवर्यां आनी विस्मितां आनी खुणां केलीं. ही सगळी खबर तुमी जाणात. आपले थारायलोले येवजणे प्रमाणे सगळें आदीं फुडेंच जाणा जावन देवान जेजूक तुमचे आदीन केलो आनी समूत नासलोल्या मनशां उद्देशी तुमी ताका खुर्सार खिलावन जिवेशी मारलो. पूण देवान ताका मरणाच्या बांद पासांतलो सोडून पुनर्जिवंत केलो, कित्याक मरणान ताका आपल्या चोपक्यांत दवरूंक केन्नाच घडो नजो आसलें. तो ताचे विशीं दावीद अशें म्हणटा, हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटोच हांव कदींच हालोना. देखून म्हजें काळीज उल्हासता, म्हजो आत्मो मुरगोडटा. म्हजी कूड पर्यंत सवस्थायेन सुस्त जातली, कित्याक तूं म्हजो आत्मो नरकांत सांडचो नाय आनी तुज्या विश्वासी भक्ताक फोंडांत कुसूंक दिवचो नाय. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय, तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती. भावा भयणीनो, हे म्हज्यान तुमकां खात्रेन सांगूं येता की दावीद आमचो प्रजापती मेलो आनी ताका पुरलो आनी ताची समाधी आयच्या दिसा पर्यंत आमचे मोदें आसा. पूण प्रवादी जावन देवान आपणाक आपले संस्थेच्या एकल्याक आपल्या शिन्वसनार बसयतलो म्हूण सोपूत घेवन उतर दिल्लें म्हूण तो जाणा आसलो. देखून ताणें अभिशिक्ताचें पुनर्जिवंतपण आदीं फुडेंच पळयलें आनी परगट केलें. देवान नरकांत सांडूंक ना तो होच. देवान फोंडांत कुसूंक दिवंक ना ती कूड हाचीच. ह्या जेजूक देवान पुनर्जिवंत केलो आनी आमी सगळे ताच्या पुनर्जिवंतपणाचे गवाय. देवाच्या उजव्या हातान ताका आतां वयर उबारलो. देखून भासायलोलो पवित्र आत्मो ताणें बापा कडलो घेतलो आनी आमचेर घाल्लो. तुमी पळयतात आनी आयकतात तेंच. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जातलो, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. पोतून म्हणुया, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. सर्वेस्पराक तुमी सांगतात, सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज, तूंच म्हजें पात, म्हजें दादजणें, तुजेच आदीन राखून दवरलाय. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. सर्वेस्परा म्हाका बूद दिता, देखून हांव ताका दिनवासतां. रातचे पर्यंत म्हजें काळीज म्हाका शिकयता, बूद दिता. हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटोच हांव कदींच हालोना. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता.
देखून म्हजें काळीज उल्लासता, म्हजो आत्मो मुरगोडटा, म्हजी कूड पर्यंत सवस्थायेन सुस्त जातली, कित्याक तूं म्हजो आत्मो मेल्ल्या मदें सोडचो नाय आनी तुज्या विस्वाशी भक्ताक फोंडांत उरूंक दिवचो नाय. जबाब: म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय, तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची बोत्ती आनी तुज्या उजव्याक सासणाचें सूख. जबाब: म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. उद्गार: हालेलुया, सर्वेस्पराक जोय जोय, सर्वेस्परान घोडिल्लो दीस हो, संतोशी आनी आनंद भरीत जावया. सर्वेस्पराक जोय. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसू, तुमचे सोवे आसूं. मातेवा परमणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमा महिमा तुका सोम्या. त्यो उस्तुऱ्यो भिवन भिवन आनी व्हड खुशालकायेन वगोत मोडी नासतना समाधी सोशिल्यो कोडसरून दावी दावी ताच्या शिसांक कोळीत करूंक गेल्यो आनी उचितूच जेसू तांकां मेळूंक आयलो. ताणें म्हणलें, नवमान तुमकां. आनी तांणी लागीं सरून आनी ताचे मुखार सरपुटून ताचे पांय दवरले. तेन्ना जेसून तांकां म्हणलें, भिवू नाकात. वचून म्हज्या भावांक गालिलियाक वचात म्हूण सांगात, थंय ते म्हाका देखतले. त्यो वेतूत चौकीदारांतल्यान थोड्यांनी शारांत येवन घडलोलें तितलें मुखेल यादनिकांक कोडीत केलें आनी जाणट्यां बरोबर संवाद करून एक थाराव घेतलो आनी शिपायांक खूब दुडू दिवन म्हणलें, तुमी लोकांक अशें सांगात, आमी न्हिदलोले आसतना ताचे शीस रातयां येवन ताका चोरयांक घेवन गेले आनी हें बी राजपालाच्या कानार पडत आनी आमी ताका समजायतले आनी तुमचेर कांयच जोड येनाशें करतले. शिपायांनी दुडू घेतले आनी शिकयलोल्या प्रमाणे केलें आनी ही खबर जुदेवां मदें आयचो दीस पर्यंत चलत आसा. जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तो महानी तुका क्रिस्ता. मोगार बाबा भयणीनो, कालच्या दिसाक आमी पास्कांची परब समोर दवरली आनी जेसू पुनू शिवोवन जालो. ही खुशालकायेची परब आनी क्रिस्ती धर्माची आमकां म्हत्वाची परब आमी कालच्या दिसाक समोर उमतना आयच्या दिसाक आमकां शुभ वर्तमान मेळटा, जंय वस्तुऱ्यो दावी दावी जेजूच्या फोंडाशी वेतात. आमचे मदें कोणूय मेलो जाल्यार आमी दुखी जाता, हें आमी सगळीं जाणां. आमकां दूख भोगता आनी जायते फावटी हो मनीस मेलो तो आमकां भरवंसो दितालो, आमकां तेंको दितालो, आमकां बरे भाशेन तो सांबाळटालो, हाचो आमी उगडास करता. मनीस मेल्या उपरांत ताचो धीर आमकां जायते फावटी उणो जाता. हाका लागून आमचे मदें आमी दूख मनयता. जेजू अशेंच कितें वस्तुऱ्या सवें करतालो. In an all male-dominated society, Jesus was their comfort. किरीत भाशेन
जेजू सोशीत येताली, कित्याक तो तांकां आयकतालो, बुजवण दितालो, तांकां बरे तरेन तो मानान लेखतालो. इतलेंच न्हय, ह्यो वस्तुरी जेन्ना पातकाक सांपडल्यो, पडदुआराक सांपडल्यो, जावं दुसऱ्यांनी समाजान तांकां किकोन केलें, जेजून तांचो रेस्पेद तांकां परतून आपल्या जिवितान एक मान आनी अभिमान कसो दिलो. हेका लागून आयच्या दिसाक वस्तुऱ्यो जेजूक मेळूंक वेतात तेन्ना ताचे पांय ती दवरतात आनी जेजू म्हणटा, नमान तुमकां, म्हजेशी तुमी भिवू नाकात, वचात आनी म्हज्या भावांक गालिलियाक वचात म्हूण सांगात, थंय हांव थंय तुमकां मेळटलो. एके भाशेन जेजू तांकां जें मिसांव दिता तें फुडें व्हरूंक फरमायता. जें कितें करचें आसा, कित्याक शीस सगळे भिवन आसले, सोमी मेलो, आतां आमचें कितें, कशे तरेन आमी जिवीत सारतल्यात. तो आमकां प्रवचनान धीर आनी घोटाय दितालो, तो आमचो आलाशिरो कसो आसलो, हें सगळें चिंतून भिवन ते आसले. कित्याक रोमकार आमकां धरतले आनी जिबेशी मारतले हें बेस बरें ते जाण आसले. असल्या वेळार जेजू पुनर्जिवन जाल्लो जेजू कितें भाशेन तांचो भरवंसो जाता, तांचो धीर जाता. जेन्ना संकश्टान आमी सांपडटा, जेन्ना आमकां कोणाचो आलाशिरो ना दिसता, तेन्ना तोच सोमी आमच्या आदाराक पावता. आमच्या जिवितान जेन्ना आमी एकसूरपण अणभवता तेन्ना तोच जेजू आमकां एकसूरपणान सांगात दिता. हेच्या दिसाक आमकां कृपा मागुया. सगळीं संवसारांत आसलेली दुखेस्त आमची भावा भयणां तांकां केलीत भाशेन ओच जेजू उजवण जावं. जी कोण एकसूरपण अणभवतात तांकां सांगात मेळूं. जी कोण निराशीपणान आसात तांच्या जिवितान उदीक तांकां बरवंसो मेळूं. हीच कृपा आमकांय मेळूं म्हूण मागुया. घेऊया C32, पेज नंबर 42, C32. सर्वेस्परा देवा, स्वीकार कोरेलेले या सोऱ्या उंड्याचे, इबे तुका मानता, तोशी कोरे बेटे, गाताव सुख दुख आमचे, याज्ञिक पवित्र उतरा, Montolo bodlun sa ya soria udiaco amche dene koru pautolo Christace kurrogot grasamco. मोशा बाबूने मोशान तुमचे बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलेंच सांगून मागा. हे तुमच्या रानातलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र विचारधर्माक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्पर आमच्या देवा पवित्र स्नानान तुजी भुरगीं जावन तुका आमचो बाप म्हणून वळखूंक आनी मोगान पाचारूंक आमी पावल्या. अशें आमचें जिवीत सारकें नवें जालां. तर ह्या देण्या खातीर तुका दिनवासून आमी हें बलिदान ओपून दिता. तें तूं दोयेन मानून घे आनी तुका आमच्या मोगाळ बापा तुज्या सासणाच्या सुखान भोगूंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमची सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर काडी आमी तुका वाखाणूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम राती ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणी व्हडत्या दबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. तोच तो दुलोप निरपराधी मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो. आपूण पुनर्जिवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नदार उलासता सगळो संवसार आनी सुर्गीचे सोल दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. सर्गी तुका सोय सोय
सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उंचकी तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ते आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वयच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खेयात ही म्हजी कूड तुमची पासत समोर पोंची तेचपुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडे तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कोर्राचें रगत पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमची पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा कुरात बाबार्थाचो गूट पोरगोटुया तुझ्या करसानी पोलोची पोटपणा वोरवी तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्ती फुडें उडास करता ओ जिविताचो उंडो आनी सर्वणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कूड आनी रगत तरी आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबा फिलीप नेऱ्यान सिमा आमच्या बिस्म साहेबाक सगळे यज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रती मोगांत वाडय पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक चेंपोर जोडीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची विविधी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाची माई सांगाती चपोती भाग्योन सुसे भाग्योन दवरल्यो तान सर काडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोय मागावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुतावर त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सुरुंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया आमच्या बाबा तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज्य आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपतो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां गाडल्यांत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवाड सर्वेस्परा सोर वायटांतले आमकां निवाड दया करून हे जिवितांत सवस काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येड्याक आमी भरोशान उतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकृतीत सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणां सोम्या जेजू क्रिस्ता तुमचे धर्म तांगणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका जे कुशी प्रमाण तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ तुजी येतान राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सगळे आसूं तुमचे सगळे आसूं माय मोगान एकामेकाक शांती दी देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटा ती शिरेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली
आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू मोगाळा तूं जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सत मानता हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा, मनशा कुळाची सोडवणेची बोली देवा आमच्या भोव मोगाळ बापा, जेजूच्या पास्का वरवीं तुज्या जिवान तुवें आमकां बोरल्याय आनी सासणाचे सोडवणेच्या मार्गार तुवें आमकां घाल्याय. ह्या मार्गार तुज्या मोगाची देणी दिसान दीस चड आमकां फावो जावं. तांच्या आदारान तुवें आमकां दिल्लें नवें जिवीत आमच्या काळजांनी वाडत वचूं आनी जेजू बरोबर सासणाच्या पास्काच्या उतरावरत्या संतोशाक आमी पावूं. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. आमचें क्लार्क येतलें 8:30 वरांचेर तेन्नाच की उदकाच्यो बाटल्यो पवित्र बेंजार केल्ल्यो तुमी व्हरूंक येता. ताचे यादी मातशे उपकार करून व्हरूं नाकात. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आनी सूर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. जय जय सर्वेस्पराक. देवाचे व्हड उपकार जय जय सर्वेस्पराक. Regina Celi,
letare